सगळ्याक दोर दोर जाला किती कोण घालतलो भितर कसने फोंडांत घालूंक जाय थोड्यो काडून धुवचे पडल्यो गायस सो विशेस गुड लक हॉट वॉटर गायस जिमाव किचनान सदांच ट्रेजेडी जाता गायस सो तुमीच पळया फुडें कितें जाता तें सॉरी चड गरम आसलें पळय गायज हेजेरूच तुमकां कळपाक जाय की हांव कूक न्हू एक्चुअली गायज आमी केन्ना लेपो ह्यो कोकोनट कारीन घालूंक ना सुंगटां भेंडे जाल्यार घातल्या ग्रीन चिलीज वचना गायज मालबरान घालूंक ना ग्रीन चिली ओके मी खाल्ले तेका आतां हितून घालतलो तो सोलात म्हणटा मरे तेका काय सोलां बिंडा सोलां गरम उदीक मातशी तेंका सगळ्याक दोर दोर जाला अरे राव रे लिपू कोण घालतलो हातीन जिंजर घाली घाला मग तेका पळया आमचो शेफ हेजी मिस्टेक सगळ्यो लेपो हांवें बऱ्यो सारकी मॅरिनेट करून दवरल्या आतां ते लेपो घालपाचो टायम येयलो आनी हांवें मारबेडाक म्हणलें लेपो हुंयच्यो घालपाच्यो त्यो तो आमकां घाल अशें वॉश टायम ओवट थोड्यो काडून धुवचे पडल्यो गाय आमी कितें केलें जाणा 4 लेपो घातले बेश्टी कोडयेक तो टेस्ट येवपाक आनी इल्लें तेका मीठ लायता म्हणून मीठ लावंक जाय जाल्यार कोडयेक घालचे पयलीं तोय नको सो मीठ लागलेला धुल्या ना ते धुल्यो त्यो गाय जाय ऑप्शन ना ते म्हाका जिंजर गार्लिक पेस्ट नाका आहलो कोडयेन गेलेलो तोन्य मिरसांग म्हाका दिसता फोंडांत घालूंक जाय आसलें बट आतां तो उचलान घालता ओके जाल्यार लेपो उडयता गायज मीठ घालूंक ना गायज पयला हो कहलो शेफ हांव नको मीठ घालूंक ना मात आनी सोलां केन्ना घालपाची घालया माती आता सोलां इट इज सोलां Why not correcting? आता मीठ घालया गायज थोडे कोडयेन ओके उदकाच्या सोयीक सोलां उतरता गायज चिकन हय फास्ट क्विक चिकन इट इज आमच्या फ्रेंडान सांगलेलें निकितान ट्राय करता आमी क्विक स्टाईल चिकन आमची कोडी जाली अशी दिसता पळोवपाक गेल्यार व्हेरी नायस इन कलर अँड व्हेरी नायस इन टेस्ट चिकन दाखोवपाक जाय तुमकां लेपो लास्टाक करूया होळी ऑलरायट गायज सो मालबेट म्हणटा लेपो लास्टाक भाजया आनी चिकन पयलें करूया दॅट्स कढाई आमकां खबर ना आमकां एक्झॅक्टली निकिता करता पळय तुमी निकिता आमचे फ्रेंड गायज निकिता आनी आदीक दोगांय आदिक मोरस्कर त्याने बेसिकली आडांचे चिकन यूज केलेले पण हा चिकन ब्रेस्ट I'm gonna dice it not dice it but लांब you know I'm gonna cut ग्रेविश न्हू गायज चिकन ते ड्रायच ते पण चोडूय ड्राय बी न्हू आणि मातशें डिफरंटूच जाय मी हे केन्ना ट्राय करूंक ना आणि त्याने कढायेन केल्ली ती कढाई म्हणल्यार म्हाका दिसता तितून आनी फ्लेवर बी येताय जाल्यार आय डोंट नो पूण हे आमी ट्राय करतली फर्स्ट टायम आमकां कढाईन ना आमी खायलीरू करतली बट आय होप द फ्लेवर एंड द टेस्ट गोना बी द सेम सो कायलीन तेल घायला आता आणि तेणे आमकां सांगला हेतून घालूंक जाय पयलें चिकन जिंजर गार्लिक पेस्ट सो मागीर जिंजर गार्लिक पेस्ट घालूंक जाय हळदीचो पिठो हळदीचो पिठो हळदी न्हू तांबडे मिरसांगेचो पिठो आणि आमकां सांगला जाय तो मसाला घाल म्हणून तुकडे इल्लो तंदुरी मसाला एनी चिकन मसाला घालूंक जाता गायज कसले चिकन फ्राय मसाला कसले भशेचो मसाला बेजिकली आमकां मातशें ट्विस्ट जावं म्हणून मागडान चितलें कॉपीरायट कित्याक पळय कितें म्हणटा तूं आमी घालता जोकिंग कढीपत्ता एक्चुअली तुका दिसना कढीपत्ता पयलीं घालूंक जालो गो हे मालबऱ्याची तकली गायज सो एनिवे कढीपत्ता घातला आमी मीठ घालतलें हांव मीठ घालूंक जाय गायज थोडें चिकन थोडी हांव वचना नुस्तें म्हाजें फेवरेट पूण हे चिकन फळ्यांनी वासाचेरूच निकिता व्हेरी नायस अच्छा कोडी पासून बरी जाल्या की द वे यू टोल्ड आनी कितें मिस केला जाल्यार प्लीज आमकां सांगा तुमकांय गायज कितें दिसता आनी मिस केला वा तुमी कितेंय घालता बी जाल्यार डिफरंट प्लीज आमकां सांगा ओके आमचे फेस्ट न्हू सेंटा क्रूज सो आमी चितले आमी फेस्ट सेलिब्रेट करतले 3 वीक्स तुमकां सगळ्यांक कलरफूल करा सगळ्यांक हॅपी वीक तुमकां ब्लॉग मातसो लेट वयतलो पूण पयलीं म्हणटा आयज आमी आयज फेस्ट पूण ब्लॉग वयतलो लेट फेस्ताचें जेवण कशें केलां आमी कोत्ता गायज पुलाव आनी कितें पूण आमकां आयज मातशें दुसरेच भाशेन तुमी जाणा आसतलीं लंडनान रावन सगळें चिकन मटन बीफ हेंच चलता कोत्ता आसतलें लोक नुस्तें बीन बट गोंयचें नुस्तें तें गोंयचें नुस्तें गायज सो हांवें चिंतलें की तें नुस्तें तें करुया चिकन म्हणलें आयज ट्राय करपाक बरो चान्स आहा जे आमच्या फ्रेंडान सांगला पळय तो आनी कोडी आमी केल्या हेजे पयलीं मार्केटान मातशें डिफरंट पूण आमच्या फ्रेंडान सांगला म्हणून मातशें आनीक डिफरंट केलें तुमकां आनी कितें आयडिया आहा करपाक प्लीज आमकां शेअर करा गायज तुमची रेसिपी तुमच्यान ऑलवेज ट्राय करूंक जाता आनी कितें तुमी घालता डिसायड सूप करून नुस्तें आमकां सांगात आनी गायज हे कॉम्बिनेशनान लिमका
कढाईचो डिफरन्स काळीचो डिफरन्स किती कढाईन चिकन कोत्ता जाल्यार किती डिफरन्स आणि काळीन कोत्ता जाल्यार किती डिफरन्स प्लीज आमकां कमेंटान सांगा. सो गायज आमचे चिकन निकिताची रेसिपी झाली रेडी. आता आम्ही लास्ट भाजता त्यो आमच्यो लेपो. ओके सो गायज त्यो आमच्यो लेपो म्हाका जायते पाशे आसा गायज भाजपाक जाणा नीटले क्लीन आनी नीट लेपो हांवें काय बरें केला. ते आमकां फ्रेश नुस्तें हाडून दिलां आमच्या. तू तियात्रान आले गायज तो तियात्रान आलेल्या भशेन उलय ना अरे आमकां आणि तुमकां सांगता हे नुस्तें आमकां हाडून दिलां आमच्या एकल्या इश्टान. इश्टान गे फ्रेंडान इश्ट आमचो इश्ट प्रेमलान हे प्रेमलान हाडून दिलां आमकां. देव बरें करूं आमी तुका वचपाची आसली पण आमकां लेट जालो आनी ते शॉप 7:30 म्हणल्यार बंद जाता पण म्हटलें तूं वच आनी हाड. सो ताणें आमकां ह्यो लेपो हाडून दिल्या म्हणून तुका थँक्यू प्रेमल. ना थँक्यू इंग्लिश जालें. समझ रहे हो? देव बरें करूं प्रेमल. सगळ्या काय बरं होता गायस मला काय नाचून दिसता. लेपो आमच्यो भाजून जाल्यो. ओके आणि मातशें हांवें विदाउट रवाय भाजल्या गायस थोड्यो. कित्याक आमचो रॉ काबार जाला. रॉ काबार जाला. पारा आमच्या पारा बांगड्यांचो पारा लास्ट आमचो ही आमची. हे तेक सारकें दाखोवंक जालें तुमकां गायस की आपूण हें भाजता म्हणून कळलें न्हू. हय कित्याक? ही सारकी म्हणल्यार चेरी ऑन द केक. चेरी ऑन द केक. I think this should be fine with some fish, curry, rice, chicken. तुमकां आमची लेका. प्लेट करून दाखयता आमी. कलाकूच्या सगळ्या भावा भयणांक रुजाय सायबणीच्या फेस्ताची परबी. म्हणूनच परबी. हॅपी फीस्ट गायस. हॅपी फीस्ट. आणि कोणाकूय तुमकां लेपो लायक जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट आनी सांगा. ओके म्हाका चडशे काड्यांचे नुस्तें चड लायक. व्हडलें नुस्तें म्हाका लायक ना तितली. लायक आहा बट काड्यांचे नुस्तें इज माय गो टू फर्स्ट थिंग. मालवडा कोण जायना काय नुस्तें खावंक ताका मास काडून दिवची पडटा नुस्त्याची. इवन बांगड्याचे. इवन बांगड्याचे जाल्यार मागीर तो खाता. गायज हांवें थोडेशे शीत कोडयेंतले लेपो चिकन नॉर्मल रॉ नासतना थोडे लेपो आणि फ्राय लेपो. ओके नॉर्मल रॉ लावन आणि पारो मालबट हातलो म्हाका मातशें सायनसाचें हा. आणि जेवया गायज आमी जेवया. चिंतता आसलें एवरी टायम आमी हे सायडीनूच लायक ह्याच प्लेसीन येवन आमी लायक एंड करता स्टार्ट करता ब्लॉग. हिंगा मातशें लायटींग बरी हा गायज ताका लागून. आयज आमी बरें करून जेयली फेस्ताचें बरें जेवण जालें आमचें. आणि प्लीज आमकां सांगा गायज कमेंट करा मोग दाखोया शेअर करा लायक करा सबस्क्राईब करा गायज जो कोणी अजूनही सबस्क्राईब करूंक ना. व्हिडिओज पळयता आणि अजूनही सबस्क्राईब करूंक ना प्लीज सबस्क्राईब करा. आमकां फॉरेनीच बरें दिसता तुमी आमकां तुमी पळयता आनी आमकां मोग दाखयता. मोग दाखयता. या सो आनी एकूय क्वेश्चन तुमकां विचारलेलो मदें व्हिडिओन आमी ती चॅलेंज खंयची चॅलेंज करूंक जाय तेंय सांगा गायज Please डोंट comment करा. प्लीज कमेंट करून सांगा आमकां. समजा तुमकां व्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि आम्ही तुमकां मेळटा फुडल्या व्लॉगान. अंटील देन बाय.